आता कोणाक वजन ना आपल्याकूच वजन ना जाल्यार ताका भुरगीं आनी कशी जातली समजता न्ही आनी तिका खूब प्रॉब्लेम जावपा जाता भुरग्याक खूब प्रॉब्लेम जावपा जाता देखून नेचरान अशें डिसायड केला की कोणाक चडूच कमी वजन आसा जे प्रेग्नंट जावन ताचे आनी हेल्थाक जावपा जाता ना न्हय तूं कोण चडूच मोठी आसा जे तांकांय प्रॉब्लेम जावपाक शकता तांकां पयलीं म्हणल्यार पिरियडाचो प्रॉब्लेम जाता टू stop them from having babies. म्हणजे this is basically a defense mechanism of nature असे म्हणून येता. Yes, it is to protect the woman. Can you imagine now 33 kilogram woman getting pregnant? The demands on her body, she is already undernourished. समजता न्ही आणि देखून ह्या खातीर तो प्रॉब्लेम जावपाचो. सो बोथ दीस एस्पेक्ट्स आर इम्पॉर्टंट आणि ज्यांचे वजन सामके कमी आसा जेन्ना ते व्यवस्थित नॉर्मल रेंजन येवपय तितकेच गरजेचे बरोबर. एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो हा विचारात. दोतर माझे नो 33 years एज आणि हांव इनफर्टिलिटीक लागून ट्रीटमेंट घेताले डॉक्टरा कडेन. माझे 2 फावटी IUI केले आणि IUI करच्या आधी एंडोमेट्रियोसिस लेप्रोस्कोपी करून म्हणजे ते ट्रीटमेंट घेतलेले. आता न्हू ट्रीटमेंट आता डॉक्टरान सांगला कितें FSH टेस्ट करपाक लायिल्ली म्हाका फाटल्या म्हयन्याक ती 22 कितें तरी आयली पण आता डॉक्टर म्हणतात की तुझे ओवा जे फॉर्म जाता न्हू ते आता बंद झाले म्हणजे ह्या एजीर एक्चुअली जायना पण तुझे जाले म्हणटा ते आता तेका कितें म्हणजे आता तेका कितें ट्रीटमेंट आसा फुडें काय हाऊ टू गो अहेड विथ दिस. आता पयलीं म्हणल्यार न्ही म्हूण तूं तुजे FSH वाडला समजता न्ही म्हणजे ताका एक कारण आसपाक शकता की तिच्या ओवरीन आनी तांतयां ना बरोबर कळ्ळें न्ही अशें तेच मात FSH पेक्षा आनी एक नवे टेस्ट आसा ताका AMH म्हणटा आमी. आता म्हण तूं तिणें हे टेस्ट केले AMH केले आनी ते खुबूच कमी दिसले तर आमी अशें चिंतपाक शकता की तिचो प्रॉब्लेम आसा ओवरीचो आनी तिका आपणाली भुरगीं जावपाक प्रॉब्लेम जावपा जाता. मात आमी न्यू टेक्नॉलॉजी आसा आमची. आतां आमकां कितें आसा जे टेस्ट ट्यूब बेबी आसता ह्या सेंटरांनी आमी आनी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन असले बायलांक ऑफर करपाक जाता म्हणजे तो डोनर एक म्हूण तूं तिका तांतयां जायना जाल्यार एक दुसऱ्या बायलेचो यंगर बायलेचो तांतयां काडून ह्या बायलेचे घोवाचे दातू घेवन एक फर्टिलायज करून एक भुरगें करपाक शकता आनी ते भुरगे तिच्या पिशवेन घालपाक जाता आनी ते धरतले आनी ते भुरगे तिचे जातले. म्हणजे हो डोनर एग प्रोग्राम जो आसा ह्या बायलेक खूब उपायाक पडटलो म्हूण तूं आमकां अशें कळ्ळें आसा की तिच्या ओवरेन आनी तांतयां ना मात पयलीं तिणें वचून सगळे टेस्ट करून सामकें करपाक जाय आनी ताच्या नंतरूच तिणें फुडें घेवपाक जाय. बरोबर. डॉक्टर म्हाका दिसता तुमी अतिशय मोलादीक अशी तिका आनी समर्पक अशें उत्तर दिलां. फुडलो एक प्रश्न आयिल्लो आसा तो घेवया. बरें. हॅलो बिचोलेच्यान उलयता. बिचोलेच्यान म्हाका युरिनचो प्रॉब्लेम आसा. डॉक्टरान सांगलें की उदीक पियात राव म्हणून. म्हणल्यार कितें जाता केन्ना बाय चान्स केन्ना कितें उखल्लें न्हू म्हाका युरिन प्रॉब्लेम परतून स्टार्ट जाता. कितें उपाय राव डिस्कनेक्ट जावं नाका. 2 प्रश्न म्हत्वाचे. युरिन प्रॉब्लेम म्हणजे तुका नक्की कितें जाता तें सांग. युरिन प्रॉब्लेम केन्ना युरिन जेन्ना म्हणजे मुतूंक जेन्ना बसता पळय तेन्ना उठताना खूब प्रॉब्लेम्स जाता म्हाका. म्हणजे कितें जाता जड कितें सामान बी उखल्लें न्हू खूब अशें पेज येयलेले भशेन जाता पोटाचेर. पेज जाता आनी लघवी जाता. लघवीक जाता खूब त्रास जाता म्हणजे एकदां स्मेल सुद्दां मारता युरिनाक. बरें. दुसरें सांग तुका खोकली आयली शिको आयलो जाल्यार अशें लघवी पास जाता. ना 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 जायना. बरें. युरिन चेक केल्लें आसा गो बाय तुवें. हय युरिन चेक केलो आजिलून वचून चेक केलें आनी इन्फेक्शन मेळ्ळें आसा. सोनोग्राफी केली न्हू तितून युरिन प्रॉब्लेम म्हणून सांगलेलें ताणी इन्फेक्शन जाला म्हणून. इन्फेक्शन जाला न्ही इन्फेक्शनाक ट्रीटमेंट मेळ्ळा तुका. तेणी सांगले टॅबलेट्स दिलेले तर तो टायम टू टायम घे म्हणलेले आनी प्लस वॉटर 4 लिटर्स पी म्हणून हांवें दिता. पळय आतां कितें आसता खूब जाणांक जेन्ना युरिन इन्फेक्शन अशें परत परत जाता न्ही याची कारण कितें आसता की जे इन्फेक्शन आसता आनी ताका आमी जे एंटीबायोटीक दिता ताका रेजिस्टन्स आसता म्हणजे ती एंटीबायोटीक तुका चलना ती समजता न्ही. आतां चडशे आमी जेन्ना युरिन टेस्ट म्हणटा आमी ती सादी टेस्ट करता ती मायक्रोस्कोपार घालून पळयता इन्फेक्शन आसा की ना. आतां तुवें कितें करपाची ती आनी एक टेस्ट करपाची ताका म्हणटा युरिन कल्चर आनी हे कल्चरार कळटले ते इन्फेक्शन कित्या साठी जालां ते आनी आमकां हेवूय कळटलें की त्या इन्फेक्शनाक खंयचे वखदां दिवपाचे.
हे तिणें पयलीं करून घेवपा जाय आनी ताच्या नंतरूच तिणें ट्रिटमेंट स्टार्ट करपा जाय. बरोबर. म्हणटू तिचो युरीन इन्फेक्शन क्लियर जालो तिका आनी असली प्रॉब्लेम जावपा ना. बरोबर. आणि एखादं म्हणजे शी मे बी आता एखादं ताणें सांगला कळून आपण उदक खूप पिला म्हणल्यार एखादं ताका स्टोन सुद्दां खंय बारीक बी आसा जाल्यार एक पॉसिबिलिटी सुद्दां धरची पडटली मनान. पण तुम्ही सांगला म्हणजे युरीन कल्चर करून दॅट विल गिव करेक्ट सारकें इंडिकेशन. डॉक्टर म्हाका सामको एक प्रश्न आयला. हॅलो. हॅलो. हां विचारात. डॉक्टर म्हजें नांव दिशा, हांव वास्कोच्यान उलयतां. उलयात. म्हजें एज 24. हां. जेन्ना हांव पयलीं जाल्लें पळय तेन्ना म्हज्या पोटान दुखपाक लागलें. पयली पाळी आयली तेन्ना. हय पाळी येयली तेन्ना आनी हांव डॉक्टरा कडेन गेल्लें. डॉक्टरान सांगलें म्हटल्यार खूब म्हाका टॅबलेट दिल्ली, म्हटल्यार म्हाका खूबच जायना आशिल्लें, खूबच दुखतालें म्हणून. आनी मागीर त्यांनी सांगिल्लें की ते थोड्या दिसांनी म्हटल्यार थोड्या वर्सांनी ते कमी जातले दुखपाचें. पण अजून काय ते कमी जावंक ना आनी म्हाका अशें खूबच दुखता आनी म्हटल्यार कांय काम बीन करपाक जायना. इवन कॉलेजीक बीन वचपाक म्हाका त्रास जाताले. सो 2 दीस अशें दुखता म्हाका. ते म्हाका विचारपाचें आशिल्लें नॉर्मल. तुका वर्सां कितली गो बाय? 24. म्हाका 24. आनी आतां पाळी कितें एक 8-10 वर्सांक येता तुका? कितें 8-10 वर्सां जाली पिरियड येता कशें सर डॉक्टर? हॅलो. तुका 8-10 वर्सां जाली पिरियड पाळी खंयच्या वर्साच्यान सुरू जाली? when I was in 8 म्हटल्यार 8, 7, 12-13. बरें. म्हणजे तुका एक 8-10 वर्सां जाली तुका पिरियड जाता न्ही आनी अशेंच तुका पेनफूल पिरियड जाता पयलीं पासून? हय पेनफूल जाता पयलींच्यान. बरें. हेका उपाय सिंपल आसा. समजता न्ही थोड्या बायलांक अशें जावपाक शकता. कितें आनी जेन्ना तुका अशें जाता एक डिलिव्हरी जावन ही ऑटोमॅटीक बंद जातली. मात हो न्हय म्हजो एडवायस जावन वचून आतां गुरवार जा. कितें गो तूं कितें करपाचें आतां ते कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पील जे आसता ते घेतल्यार तुका ओव्युलेशन जावपा ना आनी ओव्युलेशन जायना जाल्यार असली पेन जावपा ना. मात तिका पयलीं वचून एक गायनाकॉलॉजिस्टाक मेळोनी एक अल्ट्रासावंड स्कॅन करून घेवनी आनी एकदां अल्ट्रासावंड स्कॅन केलो आनी म्हूण तूं तांकां कांय सापडूंक ना मागीर ताका एक ट्रायल दिवपाचो ते कॉन्ट्रासेप्टिव्ह पिलाचेर घालून सायकल रेग्युलेट करपाक आनी तातूंत पिरियड बंद जातले तेचे पेन्स बंद जातले अशें दिसता म्हाका. बरोबर. प्रॉपर इव्हॅल्युएशन खूप गरजेचें आनी त्याच्या प्रमाणे व्यवस्थित मार्गदर्शन घेवन ते ट्रिटमेंट करूं येता. सारकें. आनी तुमी एक गोष्ट सांगला की जेन्ना दीस यंग गर्ल विल गेट मॅरीड लग्न जाल्या उपरांत भुरगीं जाल्या उपरांत चडशे फावटी हो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता बाय द नॅचरल कोर्स ऑफ इव्हेंट. डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो. 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 हां विचारात. डॉक्टर हांव वास्कोच्यान उलयतां. 25 इयर्स. हय. म्हाका प्रॉब्लेम जाता की पयलीं न्हू म्हाजे पिरियड 7 days जाताले आतां म्हाका फकत 3च दीस जाता. अशें कित्याक? नाही पण 3 दीस जाता ते एडेक्वेट जाता काय सामकें कमी जाता फ्लो? ना एडेक्वेट जाता. केन्नाच्यान जाता तुका अशें कमी जाला ते? जाले आतां 2-3 months जाले. 3 months जाले पण रेग्युलर आसा? हय हय बट ओन्ली 3 days जाता. पळय अशें आसा की तुका फिक्स नंबर ऑफ डेज म्हणून कांय आसना ते समजता न्ही. नॉर्मल म्हणल्यार कितें तुका एक दीस तुका पिरियड जालो आनी म्हूण तूं तो एडिक्वेट फ्लो जालो तोय नॉर्मल आसपाक जाता. 7 दिसांक थोडे जाल्यार तोय नॉर्मल आसपाक जाता समजता. म्हूण तूं 7 दिसां मायज तुका ब्लिडींग जाता जाल्यार तेन्ना आमी तें मातशें एबनॉर्मल म्हणून घेवन बसता. तशेंच तुका कितें 21 दिसांनी पिरियड येता जाल्यार आमी तो नॉर्मल दवरता. ताचे पयलीं येता जाल्यार पिरियड म्हणजे फर्स्ट पिरियड आनी नेक्स्ट पिरियडा मदीं 21 दिसां कमी जाता पिरियड जाल्यार तो एबनॉर्मल. म्हज्या अदमासान तुका प्रॉब्लम कांयच प्रॉब्लेम ना समजता न्ही. म्हूण तूं 3 दीस तुका पिरियड जाता म्हणजे आतां बरें जालें न्ही आनी म्हज्या अदमासान यू शूड बी हॅपी. कितें गो. बरोबर. सो इट इज गेटिंग स्ट्रीमलायन्ड अशें म्हणूं येता की जी इरेग्युलरिटी सारकी जावन ती वेवस्थीत जाग्यार बसपाक लागला अशें म्हणूं येता. बरोबर. म्हाका दिसता डॉक्टर ह्या कार्यावळीचे नंतर अशे बरेच मोलादीक प्रश्न लोकांनी आमकां विचारले आनी ताचे बरोबर हांव तुमकां एक विचारता की तुमी आतां तुमच्या प्रॅक्टिसीन तुमकां अशे खंयचे प्रॉब्लेम्स गोंयांत कॉमन अशें दिसले जे युजली लेडीज आर क्वायट रिलक्टंट टू गो टू द डॉक्टर की जे सहसा डॉक्टर कडेन घेवन वचनात आनी अशे आंगार काडटात आनी ताका लागून इट कॉम्प्लिकेट्स द मॅटर. 1 मिनट ताच्या पयलीं म्हाका एक कॉल आयला. हॅलो. हॅलो. कट जालो. हां तर आमी म्हणटाले की अशें म्हणजे खुबशे फावटी अशें बायलांक कितें आसा ना फाल्यां वचचें दोतोरा कडेन ना हो दोतोर ना तो दोतोर अशें करत करत ती आंगार काडटात आनी देन दॅट प्रॉब्लेम बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड. अशे खंयचे प्रॉब्लेम्स आसतात युजली? म्हज्या अदमासान 2 जे सामके प्रॉमिनंट प्रॉब्लेम आसता आनी कॉमन आसता ते बायलांक. चडशी एक म्हणल्यार
जे युरिनरी इनकॉन्टिनन्स असता जे बायलांक युरिनाचो कंट्रोल असना म्हणजे वजन उखल्ले तांकां लघवी जाता युरिन लीक जाता खोकली काडल्यार शिको काडल्यार तांकां अशें लीक जाता बरोबर तांकां खूबच एम्बेरसमेंट दिसता बरोबर तो कोणाकूच सांगपाक करेक्ट सोड तूं दोतोरांक ते आपणा घोवाक बसून सांगना ती बरोबर मागीर तो प्रॉब्लम वाडत वयता तो विकनेस चड जाता तो आनी मागीर जेन्ना तांकां सोंसपा जायना लोकांक आपशी कळटा तेन्ना ते डॉक्टरा कडेन येता तो एक म्हणल्यार तो इनकॉन्टिनन्स प्रॉब्लम जे आसता बायलांक तो खूब कॉमन आसता आनी चडशा बायलांक जाता आनी ते अंडर रिपोर्टेड आसता तांच्यांनी हे मनान दवरपा जाय की तांचो उपाय चडशे केन्ना खूब सिंपल आसता फक्त डॉक्टराक वचून मेळपाचें बरोबर कॉल घेवपाचो असो म्हाका सांग एक दुसरो कॉल घेवया हॅलो हॅलो हां विचारात हॅलो हांव मातकुच्यान उलयतां हां विचारात 43 years old हय म्हाका न्हू पयलीं न्हू 7 days न्हू मंथली जातलें न्हू MC हय आतां फकत 3 daysच जाता म्हळ्यार हेवी फ्लो जाता हां हां अशें केन्नाच्यान जावपाक लागला आतां जाली 2.5 years जाली अच्छा भुरगीं आसा हय भुरगीं आय अच्छा अल्ट्रासाउंड केला अल्ट्रासाउंड केला अल्ट्रासाउंड केला सगळें नॉर्मल आहा हां हेच्या पयलीं म्हाका मातशें एक्टॉपिक हें जाल्लें ऑपरेशन जाल्लें आफ्टर सेकंड डिलिव्हरी आनी म्हाका मागीर टायम जाले खूब पेन जाता आनी बॅक पेन बी जाता हां बरें आतां कितें तुजी एज 43 आसा म्हणलें न्ही तुवें हय 43 बरें आतां जेन्ना बायलांक कितें 38 जावन 38 ते 45 पर्यंत थोडे मेन्स्ट्रल नाल्यार पिरियडाचो प्रॉब्लम जावपा जाता कित्याक तूं आतां मेनोपॉजा कडेन लागीं पावता समजता न्ही जशे 15-16 वर्साचे चेडवांक पिरियड सारको जायना तशेंच तूं लेटर ऑन इन लायफ तशेंच तुका प्रॉब्लम जावपा जाता पिरियडा खातीर आं म्हज्या अदमासान हो तुजो प्रॉब्लेम जे आसा अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आसा जाल्यार ते गुळयो घेवन थोडे गुळयो घेवन पिरियडाच्या वेळाच गुळयो घेवन ते ब्लिडींग कमी जातले पेनूय कमी जातले आनी म्हाका दिसता तुका खूबच रिलीफ येतलो मातसो एक एडवायस घे म्हजो तुज्या गायनोकॉलॉजिस्टाक वचून मेळ सांग तूं ताका अशें अशें जालां म्हणून आनी म्हज्या अदमासान तो तुका गुळयो दितलो फक्त पिरियडाच्या वेळार तुवें घेवपाचे त्यो आनी खूब रिलीफ मेळटलो अच्छा डॉक्टर ऑलमोस्ट टायम जायत आयला सोंपत आयला फक्त तुमी आमकां एक सेकंड केस सांगताले म्हणजे एक अपार्ट फ्रॉम दॅट युरिनरी इनकॉन्टिनन्स वॉट वॉज द सेकंड कंडिशन इन वीच बायलां बेगीन दोतोरा कडेन वतात सेकंड म्हणल्यार ते सेक्शुअल डिसफंक्शन जे आसा बरोबर समजता न्ही आतां सेक्शुअल डिसफंक्शन खूब कंडिशन आसा बरोबर समजता आनी बेसिकली हो एक व्हडलो विशय म्हाका दिसता हो तुमी लक्षांत दवरपाचो की ह्याचेर सुद्दां डॉक्टरां कडेन वचप गरजेचें आसता आनी योग्य वेळार योग्य सल्लो घेवन स्पेशली इनफर्टिलिटी जे आसा त्या लोकांनी किंवा ज्या लोकांचे दोज वर ज्यांची मरायटल डिसहार्मनी आसा त्या लोकां खातीर हें खूब म्हत्वाचें आसा डॉक्टराचो सल्लो गरजेचो एक समजून घेवपाचो डॉक्टर अशा एक मित्र अशा पद्दतीन जर तुमी डॉक्टरा कडेन अप्रोच केलो जाल्यार म्हाका दिसता खुबशे प्रॉब्लेम सॉल्व जाता करेक्ट डॉक्टर जातले डॉक्टर ह्या आयच्या कार्यावळीच्या निमतान बरीच मोलादीक माहिती तुमी ह्या कार्यावळीच्या निमतान लोकां मेरेन पावयली तुमच्या बिझी शेड्युलांतसून वेळ काडून तेन्ना प्रुडंट मिडियाच्या वतीन त्याच प्रमाणे सगळे आमचे पळोवपी आसा आयकुपी आसात आनी जाणीं ह्या कार्यावळीन वांटो घेतलो त्या सगळ्यांच्या वतीन तुमकां काळजांतसून देव बरें करूं तुमकांय सगळ्यांक काळजांतसून देव बरें करूं दुसरे फावटी आमचे बरोबर आसता डॉक्टर धनेश वळवयकर पिडिएट्रिशियन म्हणजे ल्हान भुरग्यांचे तज्ञ दोतोर तुमचे जे कितें प्रश्न आसतले ते तुमच्यान तयार दवरता तो म्हणसर आमकां सगळ्यांक निरोप दियात नमस्कार देव बरें